नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. पंचायती पालिका वाठारांतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक सरकार काडटा अध्यादेश. मुख्यमंत्री म्हणटा जुलयांत पावसाळी अधिवेशना पयलींच सरकाराचो अध्यादेश. सुप्रीम कोर्टाच्या NEET आदेशा आड बीजेपीचें सरकार आशिल्लीं सगळीं राज्यां अपिलाक वचपाचे तयारेन. मुख्यमंत्री म्हणटा GCET चुकोव नाकात. गोंयांत GCET सुरू. बाबुशाचे 4 मेक FIR. 3 मायाक SP लिव्हेर, ते पयलीं PI. रिमांडाक व्हरतना आयोग आनी चिल्ड्रन्स कोर्टाचो अध्यक्ष लिव्हेर. लिवांच्या योगायोगांचेर खासा रिपोर्ट. जुवारी न्हंयत बार्ज मिना सयत बुडली. पयलीं थंयच बुडिल्ल्या बार्जीच्या रॅकाक लागून बार्जीचे इंजिन रुमाक पडलो बुराक. CISFन 7 जाणांक केले सारवार. GTDCन वागातोर दर्यावेळ 40 बेकायदेशीर गाडे खोपी वडयल्यो मोडून. लोक म्हणटा सरकाराची भायल्या कडेन दाटी. हात पांय बडयताल्या गोंयकाराच्या पोटार पांय. आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आड एझॉल FC सेमीफायनल पयली फेरी ड्रॉ. 15 तारखेर गोंयांत थारतले फेडरेशन कप फायनलिस्ट. खबर विस्तारान. पंचायती पालिका वाठारांतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाक सरकार आतां अध्यादेश काडपाचो आसा. जुलय म्हणल्यार विधानसभेच्या अधिवेशना पयलींच सरकार अध्यादेश काडटलो म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला. विधानसभेचें पावसाळी बजेट अधिवेशन जुलयांत 3 सप्तकां चलतलें म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. पंचायती आनी पालिका वाठारांतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकार कायदो करपाचो आशिल्लो. फाटल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते कायदो हाडपाचे आसले. आतां जुलयचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जावचे पयलींच अध्यादेश काडपाचें सरकारान थारायलां. त्या उपरांत 3 आठवड्याचे पावसाळी अधिवेशन जातलें. हाच्या पयलींच म्हणजे विधानसभा अधिवेशन जे जुलयन बीन आसा ताच्या पयलींच शक्य जाल्यार वटहुकूमय आमी काडटले. ऑर्डिनन्स खंयचोच गरजे भायर शब्द उलोवंक जायना. हो प्रत्येक शब्द घेता हो. हय रे, 3 आठवड्याची आसता ते. हय, 3 weeks एज युजल. इंडियन एअरफोर्स गोंयांत 3 आनी 6 जूनाक नोकर भरती मोहीम करपाचो आसा. 12वी शिकिल्ल्यांक बरो चान्स आसा. सुमार 5000 भुरग्यांक चान्स पडपाक शकता. Now we are planning to have 2 recruitment drives for the state of Goa. The first drive is on 3rd of June at Shyama Prasad Mukherjee Stadium. Morning 6 o'clock will be there. 7 o'clock will open up the gate for the boys, for which the education qualification is barely 10th pass with any percentage of marks. And the age block is 8th of January 92 to 28th of December 99. We have gone for account assistant, ADM assistant, operations assistant, environmental support services assistant, communication technician, meteorological assistant, logistics assistant. Lot many vacancies are there in Indian Air Force for which the boys can apply, for which the examination will be held on 6th of June. 60 to 70 vacancies are there for the musician, and for Y group they are around about 5000 or so vacancies. जो हो एअरफोर्स रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह वी आर प्लॅनिंग ऑन 3rd and 6th. ताका खूब जाणांनी येवन प्रयत्न करचो तरुणांनी. हे सगळें इन्सिडंटली इट इज फॉर बॉयज ओन्ली. आतां डिफेन्स हें आमकां वर्ज न्हय, डिफेन्स हें आमकां पयस न्हय. गोंयचोच भुमिपुत्र जर डिफेन्साचो मंत्री आसा जाल्यार आमी त्या भायर सरकारच्यो ह्या हातून वचपा खातीर आमच्यो वी गिव इन्सेंटिव्ज ऑल्सो एट 3 stages. 25,000, 50,000 आणि 75,000 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. त्यामुळे इन्सेंटिव्ज आसात पण कोण वचूंक जाय तशें वचनात. ताणें हांगा हेच्या पयलीं प्रयत्नय केल्लो असले ड्रायव्ह घेवपाक, पूण विद्यार्थ्यांची संख्या ही खूप कमी आसली. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार आणि चेतन गांवस.
सुप्रीम कोर्टान NETचेर दिल्ल्या आदेशा आड बीजेपीचें सरकार आशिल्लीं सगळीं राज्यां अपिलाक वचूंक सोदतात. मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयला. प्रधानमंत्री मोदी खंय ह्या प्रस्नांत लक्ष घालतलो. मात भुरग्यांनी अंदूची GSET आनी जुलयांतली दुसरी NEET चुकोवची न्ही म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मंगळारा गोंयांत GCETचे पयले 2 पेपर जाले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत मेडिकलाक ॲडमिशनाक घेवंक सोदतल्यांक आतां GCET लागना. NEET दिवची पडटली. GMC आनी डेंटलांतल्यान गोंयकाराच्या कोर्टात ॲडमिशन घेतले जाल्यार सुद्दां NEETच ही राष्ट्रीय पांवड्यावयली परीक्षा CBSE सिलेबसाचेर आशिल्ल्यान भुरग्यांची गोची जाल्या. आतां पालकांचो सरकाराचेर दबाव वाडटा. अजूनही जावं तितको नीट जाल्लो ना तो, पण जाला निर्णय. आमी पयली मागलेली जी गोष्ट दिवंक ना, दुसरी जी गोष्ट म्हटल्यार ती दिली. आणि 2 दिसाच्या नोटिसीचेर भुरग्यांक जे बसचे पडले ताचेर अन्याय जालो. तो किमान मोकळो जावंक जाय असलो. दॅट हॅज बीन डन. पण आमचो खरी मागणी कितें आसली की स्टेटीची एंट्रन्स एग्जाम आसची म्हणून. ती काय अजून अलाव करूंक ना. पण अजून आमचो प्रयत्न सोडलेले ना. पंतप्रधानूय हो विशय मातसो इंट्रस्ट घेतला. आमच्यो स्टेटी ज्यो आसात, BJP रुल्ड स्टेट्स आसात, ह्या बहुतेक मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे स्टेटीक ही संधी आसूंक जाय, स्टेटीन घेवंक जाय म्हणून. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात परत कोर्टाकडे BJP रुल्ड स्टेट्स म्हणूनही विषय वचू शकता. एग्जाम बसची गरज ना किंवा बसू नाका म्हणून म्हणूचो ना. जेणे GCETकय बसचे. पण ॲज ऑफ नाव भुरग्यांक 24 जुलय ही नीट एग्जामीक बसचे. मंगळारा गोंयांत GCETचे फिजिक्स आनी केमिस्ट्री पेपर जाले. GCETक 5,531 भुरगे एनरोल जाल्ले. मात तातूंतले फिजिक्साक 5,356 आनी केमिस्ट्रीक 5,351 बसले. बुधवारा बायोलॉजी आनी मॅथ्स आसा. बायोलॉजीक 4,422 जाल्यार मॅथ्साक 3,564 भुरगे एनरोल जाल्यात. 16 सेंटरांनी GCET चल्ल्या. इंजिनियरींग आर्किटेक्चर सोडल्यार मेडिकलाक आतां GCET लागना. NEETन सगळ्यांचीच गोची केल्या. मात तांत्रीक शिक्षण खात्यान सगळ्या भुरग्यांक ह्या परीक्षेक बसचें म्हूण उलो मारला. भुरगीं कितें म्हणटा पळयात. Mainly it will be just the 11th standard that will be a problem because GCET covers up your 12th standard. So 2 months for 11th standard, I think it's more than enough. Now if the particular date is given, we can't do whatever we want. We have to go according to what they say. I'm starting today because I got the news today only. आणि त्या 11thच्या पोर्शन आसा म्हणून टोटल वी कॅनॉट डू इट बट आय ट्राय माय बेस्ट. कितले महिने आय डोंट वॉन्ट इट एनीथिंग. आय वॉन्ट इट CET. लास्ट इयरचे पण ते आता याद ना, सो फुल रिकवर करपाक एटलीस्ट 3 months. बट विल नीड मोर टाइम. बट टू कोप अप करले कितें दिसता तुका ह्या 2 म्हयन्यांत? तितले जावचें ना. डू यू थिंक 2 month time is enough for this? Yeah, it's more than enough for to cover 11th standard portion because 12th we have already prepared because we were preparing for GCET. So it's totally enough. I'm not prepared, but I'm sure in 2 months I will do, like, because I have already been with my 11th, so I don't think 2 months I can do. No, I will not be able to study in 2 months. At least we need 1 year to prepare the whole 11th standard. It is the way it is. I mean, you have to prepare for whatever they throw at you. So I guess you'll have to slog a little bit more and keep holding on. We need more months to prepare for the exam, and would request if Supreme Court will do something for this matter. We have prepared GSET of 12th standard. We can now. We have already started 11th standard. 11th standard. We have enough time, but not that much. We will try our best. तो पावतलो तुमका टाइम? टाइम म्हळ्यार तशी एक्चुअली 11th आणि 12th दोन आसताली. पण GCET फकत 12th standard. Yeah, 11th portion is too difficult as compared to 12th. But we will do 2 months are not enough. 1 month what you can study. Whereas the other state students, you go to see them, they have already learned the 11th and 12th standard portion. So disadvantage for Goa also. हे 2 महिने तरी काय पावतलो अशें दिसना म्हाका फुल 11th आनी 12th स्टँडर्डची स्टडी करपाक. पूण नीट नाका आमकां. नीटाची खूबच त्रास जातले आमकां दिसता. स्टार्ट करपाचें तेंच्यान नीट हे वर्स आसूं दी. तुम्ही कितें म्हणटा? नेक्स्ट इयरूच बरें म्हणटा. मेडिकलाक वयतले पण आतां निटा खातीर थोडे अशें नाका म्हणटले म्हणून पास जायत ना जायत आनी इंजिनियरींगेक चड गर्दी जातली. प्रिपेयर नहीं बिल्कुल. क्या करना चाहिए? अभी नीटली पढ़ना है. बेसिकली पढ़ना है. One day before they were telling that we have NEET. We are not prepared yet. We'll do it. Let's see. सरकार फुडें सुप्रीम कोर्टांत वचून कितें जालें जाल्यार जालें. 24 जुलयाक दुसरी NEET. CBSE सिलेबस जालें
तरी गोंयच्या भुरग्यांक सध्या तरी ती चुकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बलात्कार केशीत आमदार बाबुशाचे 4 मायाक FIR घालो. 3 मायाक उत्तर गोंयचो SP 2 आठवड्यांचे लिव्हेर गेलो. पणजी पुलीस इन्स्पेक्टर सिद्धांत शिरोडकार 1 मे सावन लिव्हेर. बाबुशाक पुलीस रिमांडाक हजर करचे पयलीं चौकशी अधिकारी लिव्हेर गेली. बाबुशाक रिमांडा खातीर हजर करचे वेळार गोवा चिल्ड्रन्स कोर्टाचो अध्यक्ष लिव्हेर. लिवाचे योगायोगाचेर खासा रिपोर्ट. खंयचोय पुलीस अधिकारी, स्टाफ वा न्यायीक अधिकाऱ्यान लीव घेवप हातूंत अजाप जावपा सारकें कांयच ना. पूण बाबूश मोन्सेराताची बलात्काराची केस सुरू जाल्या आनी म्हत्वाच्या पोस्टावयल्या मोठ्या पुलीस अधिकाऱ्यांच्यो अकस्मात लिवो सुरू जाल्या. लिवेंचे टायमींग पळयल्यार भुंयो मातश्यो तिरश्यो जातात खऱ्यो. बाबुशाचेर FIR 4 मेक घाला. ते पयलीं कांय दिसां पयलींच पीडित चलयेन खंय चायल्ड वेलफेअर कमिटीक हें कांड सांगिल्लें. पुलीस खात्याक 4 मे पयलींच केस खबर आशिल्ली. FIR उपरांत जाला. 3 मे म्हणल्यार उत्तर गोंयचो SP उमेश गांवकार 2 आठवड्याच्या लिव्हेर गेलो. गांवकार 16 मायाक ड्युटी जॉयन जावपाचो. बाबुशा आड FIR 4 मेक पणजी पुलीस स्टेशनार रजिस्टर जालो. मागीर ती केस वुमन्स पुलीस स्टेशनार धाडली. पणजेचो पुलीस इन्स्पेक्टर सिद्धांत शिरोडकार 1 मे सावन लिव्हेर गेला. 11 मे म्हटल्यार खंय तो जॉयन जावपाचो. खासा गोपांतल्यान कळटा ते प्रमाण बाबुशाक 5 मेक JMFC मुखार हजर करपाची तयारी चलताली. त्याच वेळार चौकशी अधिकारी सुदिक्षा नायकान तिच्या वेल्या अधिकाऱ्याक फोन मारून जिवाक बरें दिसना म्हूण सांगलें. सांजे मेरेन तिचो खंय फोन सुद्दां लागना जाल्ल्यान पुलीस इन्स्पेक्टर दत्तगुरू सावंतान बाबुशाक कोर्टा मुखार हाजीर केलो. योगायोग म्हळ्यार दुसऱ्या फावटी बाबुशाक रिमांडाक हजर करच्या वेळार गोवा चिल्ड्रन्स कोर्ट अध्यक्ष लिव्हेर. बाबुशाचेर 4 मायाक FIR जावचे पयलीं कितले दीस आदींच पीडित चलयेन केस चायल्ड वेलफेअर कमिटी कडेन पावयल्ली. सगळ्यांक ताचो वास लागिल्लो. लीव सँक्शन अथॉरिटी म्हणटा ह्या सगळ्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी खंय कितले तेंपा आदींच लिवो घालून दवरिल्ल्यो. आनीक एक मजेशीर गजाल म्हटल्यार वरिष्ठ आदवोगाद सरेश लोटलीकार तरुण तेजपाल केसीन स्पेशल प्रॉसिक्युटर. बाबुशाच्या केसीन तो डिफेन्स म्हटल्यार बाबुशाचो ॲडव्होकेट. ॲडव्होकेट राजीव गोम्स जायका केसीन स्पेशल पब्लीक प्रॉसिक्युटर. बाबुशाच्या केसीन तो डिफेन्स ॲडव्होकेट. तेजपाल, जायका आनी बाबुशाच्या केसीन इतले सगळे अकस्मात घडिल्ल्यात ते खंय फक्त योगायोग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी न्हंयत बार्ज मिना सयत बुडली. फांतोडेर सुमार 4 ही गजाल घडल्या. सुत्र सांगतात त्या प्रमाण पयलीं थंयच बुडिल्ल्या बार्जीच्या रॅकाक लागून त्या बार्जीचे इंजीन रुमाक बुराक पडलो आनी उदक भितर सरलें. बार्ज बुडचे पयलीं जाता तितले मीन भायर काडपाचो यत्न केलो. बार्जीर 7 जाण आशिल्ले. 7 जाणांक CISFच्या जवानांनी साल्वार केले. मंगळारा फांतोडेर सुमार 4 जुवारी न्हंयत बार्ज मिनासयत बुडली. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण पयलींच थंय बुडिल्ल्या बार्जीच्या रॅकाक लागून त्या बार्जीचे इंजीन रुमाक बुराक पडलो आनी उदक भितर सरलें. बार्ज सावड्ड्या लोडिंग पॉयंटा वयल्यान MPDच्या बंदरार मीन अनलोड करूंक वताली. बार्ज MK सिंग म्हणटा ताजी बार्जीन खंय सुमार 950 टन मीन आशिल्ले. सारकें कितलें लुकसाण जालां तें अजून कळूंक ना. अदमासा प्रमाण आंकडो कोट्यांनी पावतलो. म्हयन्याभर फाटीं रेडी लागसर दर्यान अशीच मिनाची बार्ज बुडिल्ली. ही दुसरी. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. एक विराम.